बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आयच्या दिसान बाबडी आमी मागता आपलोनियो कामिलो हिच्या मोन्नाच्या पयल्या वर्साचो आमी उगडास करता. सोपून केल्यार एक वरस पडटा. देवान तिची कसलीय पातकाची कोता असली जाल्यार तिका भोगसून सासलेक सूख तिका दिव म्हूण मागुया. तेच बरोबर गॅस्पर आनी एमा दोस सांतूस आपल्या लग्नाची 25 वर्सां मनयता. सांगाती जिवन बरें तशें वायट अनुभवून दर एकली 25 वर्सां मनयतना देवाचेच जेजू कुचके भाशेन साक्षी दिवंक पावता. तांचेरूय आमी आशिर्वाद मागता आनी फुडलीं वर्सां तांकां बरी आंवड येता. बाबडीनो, आमी ह्या दिसांनी आदवेंताच्या निमण्या दिसांनी आसा आनी उदीक करून भायली तयारी करता तेन्ना भितरली तयारी म्हणल्यार जे कितें शुभ वर्तमानांत देवाच्या उतरांत आमी आयकता ते ताचेर आमी नियाळ करून गरज. न्हयच फकत आमकां कितें संदेश मेळटा तो, पूण कसले प्रश्न हे उपरासता. एक एक संदेश आमकां मेळटा तातूंतल्यान कसले प्रश्न आमच्यान काडूं येता. हो उपरासता तातूंतल्यान आमकां जबाब मेळूंक आनी भाशेन जेजूची अदीक सोद करूंक टू फायंड जेजस विदीन अस असलें मोल आनी काळीज दवरतल्याक आमकां मागूया. आनी मिसाचे भेटेक तयार जातना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सटल्या देवाक अंतरम कालो बरयलो म्हजो गुन्यांव सांगता मनाचें तनाचें सोडून वायटाचो बरें सोडून हांवें जायते पातकार केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासून बऱ्यो सदांच सांगपाक सगळ्या आनी तुमकां म्हजी कार्य आमच्या सुबेस्तार देवानी विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पुलिदा देव आमची काकूट करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासऱ्यांच्या जिविताक पावूं. सोमिया
आनी सासणाचे देवा, मनशा सैमान तुज्या अनंत पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो. अनंत आनी सर्व शक्तिवंत जावनय आंकवार मारयेचे उदरीन तो असोक्त मनीस जालो आनी आमचे मदें जियोंक आयलो. ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ चाकरांक तुजी काकलोत मेळो म्हूण मागता. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवर चलयता. सासणाच्या सासणाक आमेन. मालाकियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पो देव अशें म्हणटा, पोले, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सोम्याक तूं सोदताय तो अवचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो आनी ज्या कोराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय होय तो येतलो अशें दोलबाराचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावंक जायत. तो जावन आसा शेतीचे आकटे आनी दोबयाचो घर. रुपें नितोल आनी निर्मळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसोणार बसला. लेवीच्या पुता धुवांक तो निर्मोल करतलो आनी तांकां रुपया आनी भांगरा वरी निर्बेल करतलो. आनी तेन्ना ती परतीपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटवण्यो करतली. अशें मागीन आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुसलेची भेटवणी सर्वेस्पराक मानतली. सर्वेस्पराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलो. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडना जावन तो आवय बापायची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटायतलो. देवाचें उतर ही आमचो जबाब. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. जबाब. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो आमकां ओळखूं दी सर्वेस्परा. तुजें मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो दारोक. जबाब. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो करार सांबाळतल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळतल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भक्ती करतल्यांक सर्वेस्पर आपले कालीस उगडटा. फकत तांकां आपल्या कराराची तो ओळख दिता. जबाब. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. उद्गार. पोरजाचो राजा तूं आनी पवित्र सभेचो बुनयादीचो फातर. तुवेंनूच मनशाक मातयेचो केलाय
ताची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एलिझाबेथ पोरसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे ताय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजा सामारी आनी सोयरीं दायरी तिका परबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे झकारियस म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताच्या आवयन उतर घालून म्हळें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणें तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची खोशी सोदून काडूंक ताणें बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फोली मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदयाच्या आख्ख्या दोंगरी मुळकांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सवे आसलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. दोतोरपणींदो, बाळकाची सुनोत करूंक आनी बाळकाक नांव दिवपाची ही पद्दत जाल्या उपरांत लूक हो बरोवपी शुभ वर्तमानकार प्रश्न घालता. हो भुरगो कसलो उतरतलो असो तुमकां दिसता. लुकाचें शुभ वर्तमान तो बरयतना जायते पावटी प्रश्नांतल्यान कबार करता. जेन्ना जेजू एका आर जाल्ल्या मनशाक बरो करता तेन्ना हो लूक शुभ वर्तमानकार असल्या प्रश्नान सोंपयता. हो आनी कोण जाका पातकां बक्षीची पदवी आसा प्रश्न हो घालता. जेन्ना जेजू उचांबडायचो दर्यो थांबयता तेन्ना, वारें थांबयता तेन्ना, ही उचांबडाय थांबयता तेन्ना हो लोक प्रश्न घालता. हो आनी कोण जाका वारें आनी वादळ पर्यंत आयकता. आनी आयजूय असलोच प्रश्न ताणें घातला. हो भुरगो कसलो उतरतलो तो तुमकां दिसता. बाबडी न्हू, जेन्ना लोक शुभ वर्तमान अशें बरयता तेन्ना दर एकल्याक आमकां न्हयच फकत देवाचो संदेश पाठयता, पूण हो संदेश आमी आमच्या मनांत काळजान दवरूंक मागता. आनी जेन्ना वेळ आमकां मेळटा तेन्ना ह्या संदेशाचेर नियाळ करूंक तो मागता. आनी नियाळ करता तेन्ना न्हयच फकत जाबाब सोदूंक, पूण हातूंतल्यान प्रश्न करूंक, आमकांच प्रश्न करूंक, जे भाशेन लोक आपूण प्रश्न करता. म्हणटच हो संदेश आमी आपणायता, सांबाळटा, बाळगिता, दवरता आनी तातूंतल्यान आमी प्रश्न करता. आयचें शुभ वर्तमान म्हाका कशें लागता. जरी तर प्रमाणीकपणान जियोवचें म्हणटा, हांवें कशें जियोवचें हे भाशेन प्रश्न करूंक मागता. शुभ वर्तमान आमकां सांगता जेजू दुसऱ्यांक पावलो, हांवें कशें पावूं येता.
न्हय फकत जबाब दिता पूण आमकांच प्रश्न करूंक मागता. हो भुरगो कसलो उतरतलो असो तुमकां दिसता? अ चायल्ड इज ऑलवेज इन बंडल ऑफ पॉसिबिलिटीज. भुरगें कितें जायत तें सांगूंक जायना. विलियम बाकले हो एक बरोवपी अशें म्हणटालो, एक टिचरीची तो कबट सांगतालो. ही टिचर म्हणटालो क्लासीन भुरग्यांचे येता आनी पयलीं आपुणूच बागोवन मान बागोवन ह्या भुरग्यांक नमस्कार करता. आनी ती म्हणटाली हांव नको, हो भुरगीं ही भुरगीं कशीं उतरतलीं, कोण तीं जातलीं, फुडाराक कितें तीं जातलीं. तेच भाशेन हो भुरगो कसलो उतरतलो हो प्रश्न लोक करता. पूण बाबडीनो त्या उपरांत रोखडोच तो म्हणटा, खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सवे आसलो. देवाचो हात ताचे सवे आसलो म्हळ्यार देव ताका वाट दाखयतालो, देव ताचेर आशिर्वाद घालतालो, देव ताका कितें करचें निर्णय घेवंक आदार दितालो. आयज होच प्रश्न आमी आमच्या भुरग्यां पासत करुया. आमची भुरगीं कसली उतरतलीं आमी नको, पूण तांचें सरावंडींग आमी म्हणटा ताका आमी आदार दिता ती मनशां ही कसलीं ती आमी विचारुया. भुरगीं जातलींच, पूण तांचें सरावंडींग आमी कितें करता म्हणल्यार तांकां कसो भाशेन आमी सांगात दिता. खऱ्यांनीच देवाचो हात तांचेर आसा हो प्रश्न आमी आमकां करूंक जाय. देवाचो हात तांचेर आसूंक जी कोण मनशां तांकां सांगात करता तांणी पयलीं हें देवाचें आसलें भोगूंक जाय. तांणी पयलें हें मानून घेवंक जाय, हाचेर नियाळ करूंक जाय. आनी तेन्नाच की आमी ह्या भुरग्यांक असलें सरावंडींग म्हळ्यार असलो सांगात आमी दितले. आयज हे दोनूय आमी उगडास करुया. पयले सुवातेर हो प्रश्न करूंक देवाचो संदेश मानून घेवया आनी आमकांच प्रश्न करुया. आनी आमकांच प्रश्न केलेलो तो आमच्या भुरग्यांक आमी पुर्ती मनशां तांकां वयर काडटा तसलीं देवाचो हात देवाचो सांगात तांकां आमी दिता तसलीं जाल्यार आमी आमकां विचारुया. बेटोवने वेल्यान गीत घेवया. C24, पेज 38. C24. मोशन तुमचे बलिदान स्वर्गविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले मोहीमे आमच्या योग्य पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. प्रार्थया देवा आमच्या बापा ह्या बलिदानान तुजी भक्ती सपुर्णायेन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजें बोगसणें आमकां सपुर्णायेन मेळूं आनी आमच्या सोडवणाराचो जल्म शुद्ध निर्मोल काळजांनी आमी समारंभूंक पावूं. आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक आय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. दर वर्षी आमी करूंक हवो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा सर कड्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले उतरां व्हरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो जुवावंताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली आपल्या जल्माचे परबीक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मोदे येवचे वेली प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सगळींच्या सर गोलबारां संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही निर्णय पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसुकलेची आनी ताणें उलो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी सासणीक कोराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात तिसरो उद्गार दिवन भावार्थाचो गट परगटुया तुज्या कुर्सा पुरोजवणपणा वरवीं तुवें आमकां सडयली सोम्या संवसाराच्या सरवंदरा आमची सरवण कर बापा तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय सर्वेस्परा तुजे चाकरणीची आपोलोनिया कामिलो हिची काकलूत कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्रना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर चडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची हांगासर आमी मिसाक एकठांय जाल्यार आमची दया कर तुजो सुबा आशिर्वाद गॅस्पर आनी एमा जे आपलो रुपया उत्सव मनयता तांचेर तूं घाल आनी खंयची कोण आपलो काजराचो दीस पाळटा आपल्या जल्म दीस पाळटा तांचेरय तुजो आशिर्वाद घाल आंकवार बारी देवाची माये संगाती भाग्यन दरदुतान सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा
सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनात आमेन. भुरगीं आमची देख घेता कशे भाशेन आमी वाडटा ती पळयता. मागण्यांची जाल्यार मागण्या वरवीं त्योय मागण्यांची जाता. हेर दुसरे वस्तू ती आमची पळयता. भुरगीं कशीं उतरतलीं ती आमचेरूय धरलेलें आसा. दुरेकल्याची आमची वागणूक देवाक मानता तसली जावन आनी तांकां आमी असलोच बरो सांगात दिवंक आमचे पासत जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागतना आमी आपलो न्याय कामिलो हिच्याय पासत तिच्या आत्म्यांक सासणेक सूख मागुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसतो दर आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक तशी आमची पाटकां पुटोस आनी आमकां पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत समजताय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वतलेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोटली आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनात. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्प्रसादा वेल्यार गीत घेवया. D16 पेज 55. D16.
तुझे शिवा म्हजो म्हाका जुना गोडीपाचे तुवें निराळ घेतले देवळांतले जेजू देव सोडून तुझे सोडून तुझी अमित्रस्ता तुझे जेजू गोरी कासानोच्या तुझे सोडून तुझी अमित्रस्ता तुझे जेजू गोरी कासानोच्या तुझो हातला गोरी जेजू प्रार्थना प्रितीच्या बापा सरीच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या आतां करुणायेन आमची काळजां तुजे शांतीन भर आनी तुजो भोव मोगाचो पूत येतलो तेन्ना पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आमकां तयार कर आमी मागता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं सर्वपिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे मडुकार शेवटाक गीत घेवया G13 पेज 103 G13